मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान आवेसवड 4 वोळ 1 ते 20. दुसरी तो दोर्याचे दोडेर शिंकोवंक लागलो, पूण लोकांचो येदो व्हडलो जमो ताचे भोंवती एकटवलो की तो दोर्यांत आसलोल्या एका होड्यार चडून बसलो आनी सगलो लोक दोडेर दोर्याचे वाटेन रावलो. तो तांकां सोबार वस्तू वेपारींनी शिकोवंक लागलो आनी शिकयता शिकयता ताणें अशें म्हणलें, आयकात, एक वोंपी वोंपूंक गेल्लो आनी वोंपतना थोडें बी वाटेचे देगेर पडलें आनी सुकण्यांनी येवन तें केलें. दुसरें जबरशी माती नासली तसलें कोडपी जमनीर पडलें आनी मातयेची कोलाय ना जावन तें बेगीनच किल्लोलें. पूण वत येतूच करपलें आनी मूळ ना जावन सुकलें. दुसरें कांट्यां मदें पडलें, कांटे वाडले आनी ताणें ताका फुगार केलें आनी पीक जालें ना. आनी हेर बी बरे जमनीर पडलें, तें किल्लोलें आनी वाडलें आनी ताका पीक जालें. एकाक 30, एकाक 60 आनी एकाक 100. आनी ताणें म्हणलें, आयकूंक कान आसलोल्यांनी आयकुचें. आनी तो एकलो आसलो तेन्ना 12 बरोबर ताच्या सांगाता आसलोल्यांनी वेपाऱ्याची समजणी ताचे कडेन विचारली आनी ताणें अशें सांगलें, देवाच्या राजाचो गूट वळखूंक देवान तुमकां देणें दिलां. पूण भायर आसात तांकां सगली शिकवण वेपारींनी. अशें कित्याक पळयता पळयता तांकां दिसचें न्हय आनी आयकता आयकता तांकां समजचें न्हय, नाजाल्यार तीं आपलें जिवीत बदलीत आनी तांकां बोगसोणें मेळत. मागीर ताणें तांकां म्हणलें, ही वेपार तुमी नकडत? तर हेर सगल्यो वेपारी कश्यो जाणत जातल्यात? वोंपी वोंपतात तें उतर. जीं कोण उतर वोंपलां तें वाटेर आसात तीं हीं. ताणें तें आयकना फुडें सैतान रोखडोच येता आनी ताचे भितर वोंपलोलें उतर काडटा. तेच बरीं कोडपी जमनीर वोंपलोलीं म्हणल्यार हीं. उतर आयकतच रोखडींच खुशालकायेन तें घेतात, पूण तांकां आपणा भितर पाळा नात देखून तीं चड वगत तगोनात. उतराक लेगून वीख वो धुमाळो येना फुडें तीं रोखडींच बावाटा थावन कोडसरून वेतात आनी कांट्यां मदें वोंपलोलीं तीं आसात. तीं उतर आयकतात, पूण ह्या संवसाराचे हुस्के, गिरेस्तकायेची भूल आनी हेर वायट वंडोवण्यो भितर सरून उतर धामून दवरतात आनी ताका पीक जायना. आनी बरे जमनीर वोंपलोलीं आसात हीं उतर आयकतात, तें मानून घेतात आनी पीक दितात. एकाक 30, एकाक 60 आनी एकाक 100. देवाचें उतर हें देवाचो व्हड उपकार.